हालींच मोरॉको हांगासर भूकंप जालो आनी ह्या भूकंपान गोंयचे एक चली सावी नाटेकर हें अडकून उरलेलें. ह्या भूकंपाच्या काळान सावी थंयच्यान कशें सुखरूपपणे भायर सरले आनी ह्याच काळान जेन्ना सावीचे जे फामील हांगासर गोंयान आसात आनी हें सिच्युएशन कशा तरेन टॅकल केलें म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली जे सावीचो बापूय आसा मिलिंद नाटेकार हांचे कडल्यान आमी जाणा जावन घेवया. बेजिकली हो अर्थक्वेक जाला तो एक्चुली त्यांच्या टायम मोरक्कोच्या टायम रातचे जाला. आमी न्हिदिल्ली सो सकाळी फुडें उठून हांवें मॅसेज पयली. तो म्हाजी चली सावीन म्हाका एक मॅसेज घातिल्ली की अर्थक्वेक जाला, आपूण सेफ आसा आनी आमकां इवॅक्युएट केलें आनी ओपन एरियेन दवरल्या म्हणून. सो हे आमकां अदमास अरावंड 7:30 कळ्ळें. कशे तरेन मागीर तुमचें हें जालें जेन्ना आयकता टिवीरूय इवन न्यूज येयल्ले? हय, बेजिकली पयलो हे जेन्ना इतल्या प्रमाणान अर्थक्वेक जाला म्हणून कळ्ळें की आमी डेफिनेटली पॅनीक जाली. भरपूर टेंशन आयलें कित्याक ते परत आमच्या कडेन कनेक्शन जायनासलें तेजें. नायदर तेजो फोन नायदर वॉट्सॅप कांयच आमकां कनेक्ट जायना जालें. म्हणून आमी पॅनीक जाली आनी आमी न्यूज पळोवपाक फॉलो करपाक लागली. आनी थंय जाल्ली ती एकदम ट्रॅजेडी पळोवन एकदम आमकां भंय दिसलो आनी आमचें कितें करपाचें तें सुचना जालें. मागीर म्हजो आतेभाव आसा उल्हास नार्वेकर म्हणून, तेणें आमकां पूर्णपणे गायड केलें की आमी तेज्या कडेन एस्टाब्लीश करपाक एक मार्ग आसा तो म्हटल्यार एम्बसी कडल्यान. ती तेणें सदानंद शेट तानावडे द प्रेझंट राज्यसभा MP तेज्या कडेन कॉन्टॅक्ट करून रोखडोच म्हाका सदानंद शेट तानावडेचो फोन आयलो आनी तेणें म्हटलें भिवू नाका तुमी, हांव नरेन सावयकरा कडेन उलयतां. आनी तेणें म्हाका नरेन सावयकराचो नंबर दिलो आनी त्या प्रमाणे आमी कॉन्टॅक्ट केलो आनी पूर्ण डिटेल्स तांकां दिले की एग्जॅक्ट सावी खंयच्या लोकेशनान आसा, तेजो फोन नंबर, तेजो पासपोर्ट नंबर, हे सगळे डिटेल्स घेवन एक मेल केलो हांवें NRI कमिशनराक विथ अ कॉपी टू द एम्बसी. आनी थंयच्यान ते मागीर तेंचो सपोर्ट सिस्टम आमकां मेळपाक स्टार्ट जाली. ओके, मागीर कशें कितें कॉन्टॅक्ट एस्टाब्लीश जालो आफ्टर गव्हर्मेंट सपोर्ट मेळ्ळो तुमकां? हय, ऑफकोर्स सदानंद शेट तानावडे सरान भरपूर एफर्ट घेतलो. ते कॉन्स्टंटली म्हज्या फोनान टचान आशिल्ले. परत एक वरान ते अपडेट घेताले कितें जालें पळय ते. तशेंच नरेंद्र सावयकर सरान ऑल्सो व्हेरी क्विकली एक्टेड ऑन दीस आनी तेणें ट्वीट केलें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स डॉक्टर जयशंकर आनी एम्बसीक ट्वीट केलो आनी तेज्या नंतर ती स्पीड अप जालें, प्रोसेस स्पीड अप जालो आनी विथीन 3-4 आवर्स थंयच्या एम्बसीच्या लोकल पर्सनान म्हाज्या चलयेक कॉन्टॅक्ट केलो फोनार आनी सपोर्ट केलो आनी सांगलें तूं भिवू नाका, आमी आसा थंय, कितेंय हेल्प जाल्यार आपल्याक कॉन्टॅक्ट करा. आनी तेणें आपलो मोबायल नंबर तेज्या वांगडा शेअर केलो. तेन्ना आमकां मातशें बरें दिसलें आनी विथीन 1 आवर तेज्या नंतर अरावंड आमच्या टायम 2 वरां म्हणजे ऑलमोस्ट 7 वरांनी चली म्हाका परत कॉन्टॅक्टान आयली आनी तेणें सांगलें की आपूण सेफ आसा, आपल्याक मायनर कितें हांगा थंय लागला पण आय एम व्हेरी सेफ म्हणून. ओके, सो बेजिकली हो जो अर्थक्वेक जालो ते त्याच रेडियसान आशिल्ले जंय हेविली अफेक्ट जाला तसो? हय, ते जो एपिसेंटर आशिल्लो सिटी ऑफ माराकेश थंयच म्हाजें चली आशिल्लें. ते एक्चुली थंय रावना, थंय ते आर्किटेक्चरल टुराक आयिल्ले. त्या दुसऱ्या राती ते वचपाचें आशिल्लें थंयच्यान, पूण आदल्या राती हो जालो. ते सिटीन आशिल्ले पूण चडशी डॅमेज जी जाल्या न्ही ती मावंटन एरियेन जाल्ली अशें ताणें आमकां सांगलें. पूण ते रावताले त्या हॉस्टेलाकूय डॅमेज जाली. तेजे बाकीचे कलिग्स आशिल्ले, इनमेट्स आशिल्ले, तांकांय थोडो डॅमेज जाल्लो, इंजरीज जाल्ल्यो, पूण चड डॅमेज मावंटन एरियान जाल्ले. सो आतां कितें सिच्युएशन आनी आतां कशें? मागीर जेन्ना आमकां एम्बसीचो हेल्प मेळ्ळो तेन्ना म्हाज्या चलयेन एक डिसिजन घेतलें की आपल्याक थंय त्या सिटीन रावपाक नाका, की आनीक ट्रेमर्स येवपाची शक्यता आसा, अलर्ट आसा. सो हांव जाता तितल्या बेगीन ती सिटी सोडून भायर वचपाक सोदता म्हणून. सो तेणें आपल्या स्वताचो एक डिसिजन घेतलो की आपूण थंयसून क्विकली भायर सरपाक जाय. तेणें एक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम घेतलो. बसींतल्यान पब्लीक ट्रान्सपोर्टांतल्यान ते गेले स्टेशन पर्यंत गेले, ट्रेन स्टेशन. थंय ताणें आपली ट्रेन प्रिपोन केली आनी ताणें ऑलरेडी आपली जी ट्रेन आशिल्ली ती जर्नी दुसऱ्या शहरान गेले ते, जंय एपिसेंटरावन एकदम ते पयस आशिल्ले. ऑलमोस्ट 7 आवर्स ट्रेन जर्नी. फेज म्हणटा पळय थंय रावता पर्मनंटली, थंय त्या शहरान ते शिफ्ट जाले. ओके, सो आतां उलोवप बीन जाता तेन्ना कितें जालें? हय, बेजिकली शी इज अ ब्रेव गर्ल, बट तरी सुद्दां ते मातशें ट्रॉमान आशिल्लें कित्याक तेणें ते स्वताच्या दोळ्यांनी ही सगळी जो हॅवॉक जालो तो पळयल्लो. सो ताका टायम लागलो. त्या दिसा ते मातशें एकदम भयभीत जाल्ले आशिल्ले
तेंच्यांनी ट्रेनीन बसले आनी म्हाका सांगलें की तुमी न्हिदूं नाका, आपल्याक कितें तरी सांगपाक जाय तुमकां. आनी जेन्ना ते घरा पावले तेन्ना आमी तेजे कडेन व्हिडियो कॉलार बरें टायम उलयली तेन्ना आमकां दिसलें की ते भरपूर ट्रॉमॅटीक सिट्युएशनांतल्यान पास जाला आनी ताका टायमाचो गरज आसा टू हील ऑल दीस थिंग्स. आतां ते रेगुलरली आमच्या कॉन्टेक्टान आसा, एवरी डे उलयता ते आमचे कडेन ऑर कॉल करता ऑर मॅसेज करता एंड शी इज सेफ. सावी तर कितें करताली मोरक्को? शिकोवंक गेल्ले काय कशें ते? Savi has completed her bachelor's in architecture from School of Planning and Architecture Bhopal. तेणें पोरू एक इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनान भाग घेतिल्लो. इट्स अ एन्युअल इंटरनॅशनल बर्कले कॉम्पिटिशन फॉर आर्किटेक्चरल डिझायन एंड एक्सलन्स 2023 where she was one of the प्रायज विनर्स. तितून ताका 2 म्हयन्या खातीर ट्रॅव्हल स्कॉलरशीप मेळिल्ली मोरक्को खातीर टू बी व्हॉलंटियर एंड स्टडी द आर्किटेक्चरल डिझायन्स इन मोरक्को. सो ते त्या खातीर 2 म्हयन्या खातीर गेल्ले. ऑगस्टान 20 तारखेर ते भायर सरिल्ले आनी सप्टेंबर 19 तेजी रिटर्न टिकेट आशिल्ली. सो एक्चुली 2 म्हयन्या खातीरूच गेल्ले ते. आतां केन्ना येतले परत? आतां एज पर स्केड्यूल येतले ते. प्रेझेंटली कितें आसा की थंयसूय सगळें टर्मोयल जाल्लें आसा, सगळे रिलीफ मेजर्स आनी चालू आसा. सो आनीक 8 दीस उरल्या. सो प्रेझेंटली ते आपलें जें काम आसा तें सगळें कंप्लीट करतले स्टडीचें आनी 19 तारखेर थंयच्यान भायर सरतले. म्हाका दिसता सावीच्या बापायन जश्यो गजाली सांगल्यो तुमकां आयकपाक ते सोंपें दिसलें आसतलें की कांय न करून ते ह्या सिच्युएशनांच्यान भायर सरले. पूण म्हाका दिसता हे जेन्ना खरेंच सिच्युएशन घडलेलें तेन्ना सावीचेर तशेंच ताच्या फॅमिलीचेर कशें संकट येयलें आसतलें, कशा तरेचें संकट येयलें आसतलें म्हाका दिसता हें तांकांच खबर आसतलें. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.